आमचो पयलीच फावटी असो प्रयत्न आसा की सांखळी मतदारसंघातले सगळे फुटबॉल प्रेमी हे एकत्र येवन पूर्ण म्हयनोभर हो टुर्नामेंट जातलो। जुलय म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा पासून 5व्या आयतारा पर्यंत सगळ्या प्रत्येक बुथावयल्यान एक टीम अश्यो जवळपास 50 बुथावयल्यान 50 टीमी खेळटल्यो आणि त्या निमित्तान युवकांच्या मदीं जाका आमी म्हणटा की फुटबॉलाच्या मदीं स्पिरीट जे मेळपाक जाय ती जागृत जातली। दे वील बी द मोर हेल्थ कॉन्शियस आणि कितलेशेच फुटबॉल प्रेमी जे आसा हे फुडें वचून फुटबॉल ही मॅच घेवन फुडें वयतले आणि त्या खातीर हो प्रयत्न आसा। सांगला त्या प्रमाणे सगळ्या भुरग्यांक एकत्र हाडून म्हणजे सगळ्यांक प्रायजीस अशा पद्धतीचो हो पयलोच प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या वतीन आमी सांखळी मतदारसंघात करता। पयलो फुटबॉल टुर्नामेंट आमी घडोवन हाडटा हो सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आमची इच्छा आसा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आनी बाकीच्या इन एसोसिएशनान व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट ह्याच पद्दतीत खेळोवचो, क्रिकेट टुर्नामेंट ह्याच पद्दतीत खेळोवचो, जेणे करून आमी पळयता की कितलेशेच युवक जे बरे खेळटा बट तांकां फुडें वचपाक वाव मेळना, पण ह्या माध्यमांतल्यान जे खरेंच बरे खेळटा ह्या युवकांक फुडें वचपा खातीर वाव मेळपाक जाय। खंय तरी तेंचे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर स्टेट लेवलाचेर आनी फुडें वचून नॅशनल लेवलाचेरूय खेळचे आनी अशे मतदारसंघातले मोजके युवक सोदून काडून तांकां प्रोत्साहन दिवचें जेणे करून ते स्टेट लेवलाचेर किंवा नॅशनल लेवलाचेर पावचे। हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो। आमी पळयता की सतत आपल्या स्पोर्ट्सान सुद्दां करियर भुरगे करूंक शकता हें आमकां दाखोवन दिवपा जाय आसलें आनी ह्या माध्यमांतल्यान मतदारसंघातले सगळे युवक कसलोच भेदभाव न दवरता ह्या प्लॅटफॉर्माचेर सेजा फुटबॉल अकाडमीचेर हो पयलो फुटबॉल टुर्नामेंट जाता। ताजे फुडले 2 टुर्नामेंट क्रिकेट आनी व्हॉलीबॉल आमी वेगवेगळे कडेन सगळ्यांक विश्वासान घेवन ठरयतले। म्हाका खूब भोगता सांगपाक, कारण उत्साह जो आसा हो पुराय मतदारसंघातल्या सगळ्या युवकांनी हितून पार्टिसिपेट जावपाचे मोठ्या प्रमाणात उत्साह दाखयल्लो आसा आनी सगळी कडल्यान युवक पार्टिसिपेटूय जातले आनी पूर्ण म्हयनोभर फुटबॉल जो जोश जो आसा तो सांखळेंत चालू उरतलो।